सत्तरीतल्या सुल्ला गावातलो पूल सामको मोडकळीक आयला आणि ह्या वाटे बगर थळाव्यांक दुसरी वाट ना। या संदर्भात दोंगुल्ले ठाणेच्या सरपंचान सरकारा कडेन लक्ष घालचे म्हूण मागणी केल्ली आसा। कसली हानी जावच्या पयलीं सरकारान हो पूल दुरुस्त करचो ना तर नवो पूल बांदचो म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा। आरडीएक्स गो खातीर सुल्लाच्यान निलेश परवार। पूल गेल्या जवळ 30 वर्षांच्या पयलीं बांदलेलो आहा आणि तो पूल आता हे केल्या मोडकळी गेल्लो आहा। केन्ना त्या पुला वयल्यान गाडयो जी वाहतूक जातात ती भरपूर आसता, केन्ना पडा ते सांगून मोठो धोको आसा त्या पुला बाबतीत। तरी तो पूल जायत तितलो बेगीन नवीन बांदपाचो आणि जर तो पूल कोसळ्ळो जाल्यार आमच्या लोकांची फारच गैरसोय जातली। कित्याक तर आनी दुसरो रस्तो ना, एकच तो रस्तो आहा। म्हणजे आमी सारखे बेटात पडल्या भशेन हांगा पडटले आणि आमची भरपूर गैरसोय जातली। तेन्ना तो पूल ताबडतोब सरकारान नवीन बांदून दिवंक। तेन्ना हांगासर आमचे मेन म्हणजे रस्तो खराब जालो, तशेंच आमचे ते पूल पेटे जाले, पूल पयले जाय आणि आमच्या गावात कमीत कमी आठवड्याक 20,000 तरी गाडी येतात आठवड्याक कमीत कमी अश्यो। त्या खातीर आमचो रस्तो पिड्यार रस्तो आमकां कमीत कमी सरकारान दखल घेवन तो करून दिवपाचो इतलें हांव तेंच्याकडे मागता। आमच्या पुला बद्दल सांगू म्हणजे आमचो पयलींचो जवळ 30-25 वर्सां पयलींचो पूल आहा तो आतां डॅमेज जाला। आमच्या पंचान हेच्या बाबतींत खुबश्यो तक्रारी दिल्ल्या पूण कोण सारके ते कानार घेना गव्हर्मेंट। तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक इच्छिता गव्हर्मेंटाक त्या पुलाची बेगीनच्या बेगीन कितें तरी उपाय करपाचो, नाजाल्यार एक समज एकंदर तो सडनली हे जालो कोलॅप्स जालो जाल्यार आमकां मागीर आनी कांयच साधन ना ह्या गांवा खातीर। पयलीं एक कदंबात बस येतली ह्या गांवांत। आमच्या ह्या पुलाक 40 वर्सां जाल्या आणि आता ते एकदमच सारखे मोडकळीक येयला आणि हे आमच्या गावात जावपाचे एक नवीन एकदम म्हणजे आणि खंयचंच आमकां साधन ना। ह्याच पुला वरसून आमच्या गांवान वयता सगळे आणि सगळे आमचे कितें आहा ते ह्याच पुला वरसून आमी गांवान जाता आणि मदीं आमकां जावपाची मदीं वाटत ना। ताका लागून सरकारा कडेन हांव ठराव घेवन धाडला पूण ते आजून काम करपाक येवंक ना। ताका लागून सगळ्यांनी दखल घेवपाची सरकारान आणि बेगीतल्या बेगीन आमच्या पुलाक हातभार लावपाचो आणि बेगीतल्या बेगीन करपाचें।